काल हांव दिनेश गावडे केरी गांवचो रहिवासी आनी काल म्हाका माड्डोळ पोलीस स्टेशना वयल्यानसून एक नोटीस सर्व जाली आनी आज म्हाका बरोबर 18 तारीख 10 बरोबर हांगासर विदावट फेल हांगा येवचो म्हणून सांगलेलो आनी रिलिवंट डॉक्युमेंट अशें घेवन येवचें म्हणून प्रॉपर्टी बियरिंग सर्वे नंबर 24/1 विलेज केरी पोंडा गोवा आनी कंप्लेंटान आशिल्लो जो मिस्टर प्रशांत आनंद मांद्रेकर म्हणून. सर हेचेर हांव आयलो PN आमकां आपोवन हाडले आनी प्रकरण कितें जालें तर हेचेर स्पश्टीकरण सांगलें. जो पयलो पार्ट आशिल्लो तो आमचे जे विलेजर्स आनी बाकीचे जी टीम आशिल्ली पळय तेंच्यांनी जालें. ताच्या नंतर जो प्रशांत मांद्रेकराक जे तेणी एलिगेशनां घातले पळय न्हू त्या एलिगेशना प्रमाणे तेणी आमकां PNूय सविस्तर सांगलें की कितें केलां तें. तर प्रशांत मांद्रेकरान म्हाजेर 15 जुनाक हांव तेजे प्रॉपर्टीन खंय ट्रेस पास करून गेल्लो म्हणून म्हाजेर आरोप केलो आनी व्हिडिओ काडलो म्हणून आनी तेज्या लोकांक हाडयले म्हणून. तर सांगपाक सोदता हांव 15 जुनाक जेन्ना त्या जाग्यार गेल्लो जे आमचे ट्रायबल लोक आसा गांवचे तितून म्हाजी भयणूय आसा जाल्यार ह्या 15 जुनाक पळय जो व्हिडिओ काडलो तितून तेजेर नांवूच नाशिल्लें. तर त्या नांवाचेर आशिल्लें 114 दत्तराम वेंकटेश शेणवी केरकर, हेमचंद्र नारायण शेणवी केरकर आनी मोर्तो शांताराम शेणवी केरकर. तर ते एलिगेशन घातलेलें तें हांवें PIक सांगलें की बाबा हें आसा पळय सर तें योग्य ना कित्याक हांव तेजे प्रॉपर्टीन गेल्लो म्हणून. दुसरो तेणी व्हिडिओ काडलो की सांगला की व्हिडिओंतल्यानसून 15 जुलयाक की हांवें परत ताका नांवाची बदनामी केली म्हणून. 15 जुलयाक परत तो सांगता की आपले प्रॉपर्टीन गेलो म्हणून. तर हांव तेजे प्रॉपर्टीन नाशिल्लो. 15 जुलयाक ह्यो जे मल्लार जे देवूळ आसा माड्डोळा ते देवळा कडेन येवन सांगलेलें की गांवच्या लोकांक जनतेक सांगलेलें की हांवें जे फाटल्या एका ग्रामसभेक विशय मांडलेलो त्या विशयाचेर लोकांक अपील केल्लें आनी तो एक आरोप करता. तर आरोप करता जाल्यार हांवें ताका सांगलेलें कितें सांगपा तो म्हणटा अशें की आपल्याक डिफेम केला म्हणून. जाल्यार जे म्हायती मेळयली त्या प्रमाणे सांगलेलें आनी हांवेंनूय तेजेर एट्रोसिटी एक्टा प्रमाणे 1989 हो एक्ट आसा त्या प्रमाणे हांवें प्रशांत आनंद मांद्रेकर हेचेर कंप्लेंट फायल केल्ली आसा की म्हाका त्रास करता म्हणून तो म्हणजे असो आनी म्हाज्या घरा कडेन 2-3 फावटी तो विचारपाक लागले की हांव ना काय म्हणून विचारता. परत लोकांकूय विचारता. मागीर म्हाज्या चलयेक विचारपाक लागलो सांजच्या वेळार 6 सुमार आनी हांव तेन्ना दोंगरार काम करतालो. तो अशें तेन्ना म्हाजे लोक गांवांतले म्हणपाक लागले की तुज्या घरा कडेन मनीस कित्याक येता सोदपाक. मागीर आमच्या गांवांतलो एक सांगपाक लागलो तेणी म्हाका तेन्ना तेजें नांव सांगलें की प्रशांत मांद्रेकर आनी राजेंद्र आनी हे इनवॉल्व आसा म्हणून हितून आनी तुका खुश करता आनी तेंचें कितें आसा पळय तें मॅटर सॉल्व कर म्हणून सांगपाक लागलें. तर हांवें तेन्ना ताका एग्री ना म्हणून सांगलें. अशे तरेन तांणी PIक सांगलां की आपूण हे फुडें आसा आमचे ते क्रायमान धाड म्हणपाक लागलो की व्हिडिओ एलिगेशन घातला म्हणून. तर हांवेंनूय सराक सांगलां की म्हाजी जी फायल आसा पळय ती इनवॉल्व करून घेतली जाल्यार हांवूय ह्या एक्टा प्रमाणे हांव म्हाजे फुडें घेवन वयचें म्हणून. आनी म्हाजें स्पेसिफीक तेजेर आरोप ना ते जमनीचेर. तर PIक सराक सांगलेलें हांवें की हो इनवॉल्ड नंबर 9/5/2023 एज अ विलेज पंचायतीचो हांव आनी VDCचो मेंबर. सो हांवें ग्रामसभेक सांगलेलें की जेन्ना 24/1 जो प्रॉपर्टी आसा तो नो डेव्हलपमेंट झोन जेन्ना अशें केन्ना कितें लायसनां मागोंक येतलें कोणी पंचायती कडेन तेन्ना लायसन दिवच्या पयलीं VDCचे कमिटीक जी आमची 31 जाणांची कमिटी आसा गांवांत अलॉंग वीथ सरपंच हांकां पयलीं कन्फर्म करपाचें. त्याच्या नंतर जो रिपोर्ट आसा तो आमी ग्रामसभे समोर सांगतले की बाबा हेका लायसन दिवपाचें हो कितें करपाक येतलो पळय तें आमी ग्रामस्थांक सांगतले आनी तेन्ना ग्रामस्थ ठरयतले की बाबा तें दिवचें काय ना दिवचें तें. अशा वेळार जेन्ना हें लेटर दिल्लें आसतना 15 जुलयाक जी ग्रामसभा आमची 16 तारखेर जाल्या तेच्या आदल्या दिसा हांव आनी संदीप फोर्टनायट मिटिंगेक बसले जाल्यार जे आमचे सरपंच तृप्ती नायक आसा तेच्या मुखार जी 2 फायली येयल्यो ज्यो अर्चना प्रशांत मांद्रेकर आनी एक गोपे म्हणून नांवाची येयल्यो आनी सेक्रेटरीन हांवें ग्रामसभेकूय सांगलेलें तर सेक्रेटरीन अशा पेपर वयल्या वयर दाखयले ताका आनी आमी फुड्यान बसलेले आसा आनी सरपंचाक त्या पेपराचें कांयच समजो सुद्दां नाशिल्लें. अशा वेळार तेणी दिवपाची म्हणल्यार डायरेक्ट सायन मारलेली आसा. सो हो विशय परत ग्रामसभेक येयलो दुसरे दिसा. आमकां खबर आशिल्लें आमी गांवांक वाड्यार वचोन सगळ्या वाड्यार सांगलें की अशें तुमचें जालां म्हणून. तेन्ना 15 तारखेक सांजच्या वेळार हांव जवळ जवळ 5 सुमार येयलो मल्लारीचेर आनी अपील केलें लोकांक गांवच्या लोकांनी सगळ्यांनी येवचें जागृत जावचें आनी जें अशें डिस्ट्रक्शन जाता आमचें तितून बायोडायवर्सिटी काबार जातलें हें सगळें लेटर आमी पयलीं बरोवन दिल्लें आशिल्लें तेजें तें वायोलेशन केलें आसा. पॉयंट नंबर 7 जो बरयल्लो तो सरपंचाक हांवें ग्रामसभे समोर सांगलेलो आशिल्लो की बाबा हें
कमिटीक कन्फर्म कर आनी मागीर फुडें डिसिजन घे म्हणून. जाल्यार हें वायोलेशन केलां म्हणून आमी ताका सांगलें, डिमांड केलो की रिवोक कर म्हणून लायसन्स. आनी अशे वेळार 1 वर्स सुमार ती ग्रामसभा थंय स्थगीत उरली आनी डिस्कशन जालें आनी मागीर लास्टाक सरपंचान ऑन रेकॉर्ड सांगलेलें आसा की तें लायसन आपूण रिवोक करता म्हणून. आतां आमकां PI सरानूय गायड केल्लें आसा, सो हेजेर आमी सगळी चवकशी करतली. तेणें सांगलां की आपूण व्हिडिओच्या थ्रू पळयल्लें आसा की तो ग्रामसभा. सो आमी हें दवरलेलें आसा, हे डॉक्युमेंट सगळे घेतले एज पर कायद्या प्रमाणे 7 दिसां भितर तेणी BDO आनी डायरेक्टराक हे डॉक्युमेंट धाडपाक जाय. जो कितें पंचायतीचो रेकॉर्डिंग आसा तें आमी रेकॉर्डिंग घेतलें आनी तेजेर कितें डिसिजन घेतलां तें मागीर वेळ पडले जाल्यार आमी ती हाडून PIकूय दितले. की तेणें सांगलां की आपल्याक ते डॉक्युमेंट जाय म्हणून, कितें रिवोक घेतला तें आपूण कितें करपाचें काय म्हणून. सो डॉक्युमेंट हे फुडें येतले. जो ग्रामसभेक तो सेक्रेटरी सांगता की आपूण फुडें लॉ डिपार्टमेंटाक वयतलो म्हणून, तर हेवूय घेवन आमी चॅलेंज करतले डायरेक्टरा कडेन आनी BDO कडेन की ते खंयच्या सेक्शनाक कितें लागता पळय हे सगळें सविस्तर आमी घेतले. आनी अशे तरेन आमी हें केल्लें. हांवें कोणाची बदनामी करपाक येवना. जर हे ग्रामस्थ जे ट्रायबल लोक आशिल्ले आनी आमची सोयरे आशिल्ले तितून तांकां हेल्प करपाक लागून एज अ RGP ट्रायबल विंगाचो हांव एक कमिटी मेंबर ह्या नात्यान हांव गेल्लो आसा आनी एज अ VDC मेंबर म्हणून हांवें हे सर्वे नंबराचेर हें ऑब्जेक्शन घातलेलें आसा. जर गांवांत जर म्हाका अशें दिसता जाल्यार हांव हेच्या फुडें मी बाकीच्या गांवाचेर वाड्याचेर घालतलो सर्वे नंबराचेर. सो हेणी अशें म्हणचे न्हू की म्हाका आपल्याचेर पर्सनल आरोप केलो म्हणून. कित्याक गोंय भरान आमकां डिस्ट्रक्शन जाता हें दिसता, तर आमकां म्हाज्या गांवाची सत्यानाश जाल्लो नाका म्हाका. सो हांव हेजेर म्हाजी बारीक नजर आसतली. जो सेक्रेटरी जावं सरपंच जे कायदेशीर कितें करता कायद्या भायर वयता काय ना वयता पळय तेजेर लक्ष आसतलें. फोर्टनायट मिटिंगेक बसतले, सगळे डॉक्युमेंट येतले, सगळे गांवांत घालतलो, गांवांक सांगतलो आनी तुमी बसचे सगळ्यांनी. आनी ही म्हायती आसा ती भितर 15 दिसांच्यो गजाली कश्यो घडटा, कसले पेपर लावन दिता हे सगळे हेच्या फुडें चालू उरतले. आनी कायदेशीर जर RTIच्या थ्रू सगळे पेपर घेतले आनी सगळे तुमचे मुखार प्रेसा मुखार दवरतले. तर इतलें सांगपाक सोदता. फुडलें जें कितें आसा पळय ट्रायबल लोक कशे हेरेस जाता, कायदे कित्याक इम्प्लिमेंट जावनाशिल्ले हे सगळे आमचो RGPचो प्रेमानंद भाऊ आसा तो सांगतलो. सो येवकार सगळ्यांक. आज म्हाजें नांव प्रेमानंद गावडे. हांव एक ट्रायबल विंगाचो RGPचो कोऑर्डिनेटर, तशेंच दाखुवेताचो एक हांव कोऑर्डिनेटर आसा. हांव सरकार दरबारान सांगूंक सोदतां जे आज हे आमचे ट्रायबल भयणी जावं भाव आज खंय तरी तळमळटात, खंय तरी तांकां न्याय मेळना. म्हणूनच आमचो जो भाव दिनेश गावडे जो केरचो, जसो आमचो एक साथी म्हणजे एक मेंबर आमचो RGP ट्रायबल सेलाचो, आज उट सूट ट्रायबलाचेर अन्याय जाता तो आमी सांगूंक सोदतात. आज असेंब्ली सुरू आसा म्हणजेच आमी सोदतात जो आयज कायदो जावपाचे जे आमचे देवघर आसा थंय आज कायदो जावपाक जाय हे ट्रायबलाक लागून. म्हणूनच हांव सांगता आज जे आमचे ट्रायबल लोक खंय तरी धडपडटात तांकां खंय तरी न्याय मेळपाक. आनी जे आज हे केरचे भाव खंय तरी तांची हायरार्कीन जमीन आशिल्ली म्हणजे पूर्वपार जी जमीन आशिल्ली ती खंय तरी बायपास हे लोकांक बायपास करून खंय तरी दुसऱ्याच्या कोणाच्या घशान घातलेली आसा. पूण हांव सांगूंक सोदतां सरकार दरबारान जे एडमिनिस्ट्रेशन आसा जावं कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी हे लोकांक पळयल्लें ना काय कितें. गांवांत सरपंच आसा, तलाटी आसा, सगळे सिस्टम आसा, जाल्यार हे लोकांक बायपास कित्याक जालें हें हांव सरकाराक सांगूंक सोदतां. आज हेंची फाल्यां हेंचे लायव्हलीहूडाचेर कोण हें करतलो. हांकां नोकरी ना जावं तांकां वेवस्थीत कसलोय धंदो ना. आज तेंच्या पोटा पाण्याची वेवस्था त्याच जमनी वयल्यान चलताली आनी तीच जमीन जर आज तांकां तेंचे कडल्यान काडून घेवन भलत्याच्या घशान घालता तांकां बायपास करून हें जावपाक जायना. म्हटलें जाल्यार हे लोक हांगा आसा ते सामके अशिक्षीत म्हणटा तशें आनी ते सुशिक्षीत लोक खंय तरी पेपर जे 15 दिसांनी जे डॉक्युमेंट चेंज करतात 14 फॉर्माचेर जे 15 दिसांनी सुद्दां नांव चेंज जावन येता हेजेर खंय तरी मोठी गफलत आसा आनी हेका एडमिनिस्ट्रेशन खंय तरी जबाबदार आसा अशें आमी सांगूंक सोदता. म्हटलें जाल्यार 15 जुनान आमी हांगा येयल्ले तेन्ना आमकां कळून चुकलेले 1 लाखाच्या जमनी भितर फक्त 4000 स्क्वेअर मिटर 4060 स्क्वेअर मिटर जमीन एका तरी कोण तरी गोपे म्हणटा तरी कोण तरी उत्तर प्रदेशाच्या मनशाक विकलेले आसा म्हणून. आनी जो हो मायग्रंट जो इंटिरियर खंय तरी केरी पिरवळ गांवान केरी जो फोंडेचो भाग आसा त्या इंटिरियर गांवान पावता आनी 4000 जमीन घेता इतलेंच आमकां कळयलें. तेजे उपरांत आतां सगळे जमनीचे 15 दिसा उपरांत रोखडेच दुसरे नांव 15 दिसांनी खंय तरी येता 14 फॉर्माचेर हें खंय तरी म्हाका सांगपाक जाय सरकाराची खंय तरी फास्ट प्रोसेस म्हणजे ह्या लोकांक फास्ट प्रोसेस ना
हे लोकांनी एप्लिकेशन घातलेलें आसा जवळ जवळ आतां मे म्हयने पयलीं घातलेलें आसा पूण ते एप्लिकेशनीचेर कांयच मुवमेंट जाल्लो ना आनी हांव सरकार दरबार सांगता जर त्या लोकांक जर न्याय दिता जाल्यार हेवूय लोकांक न्याय दियात हेंची परिस्थिती पळयात हे अशे लोक फुडें जगतले तेवूय पळयात हे नीज गोंयकार आनी हेच नीज गोंयकारांक जर तुमी तेंचे घशाची जी रोजी रोटी काडूंक सोदता जाल्यार सरकार तुमी खबरदार रावचे पडटले जाल्यार हांव सांगूंक सोदतां हेंकां न्याय दिवपाक तुमी सगळे फुडें सरात हेंकां आज न्याय दिवपाक फुडें सरात म्हणून आमी परत एकदां तुमकां शिटकावणी दिता नाल्यार खंय तरी आमी कायदो हातीन घेवचो पडटलो फुडें मागीर इतलेंच आमी सांगूंक सोदता देव बरें करूं जशें म्हाजें नांव गौरेश गावडे मार्दोळच्यान आयज दिनेशान तेंचें सविस्तर तुमकां सगळ्यांक कळ्ळें आसतलें कशें प्रकरण आसा तें आयज दिनेश सारको गांवचो एक भुरगो आपलो गांव आपल्या गांवकारांक हे जे आमचे पयरू बारीक सारके लोक आसा तांकां वाचोवपाक तेंच्यो जमनी वाचोवपाक तेंचो पारंपारीक धंदो वाचोवपा खातीर प्रयत्न करता वेगळे वेगळे तरेन आपणालो जाता तितले पर्यंत प्रयत्न करता आनी हे दलाल जे आसता पळय मोठे मोठे ते कशे तरेन तांकां हॅरासमेंट करता हेजें एक एग्जाम्पल पळय हें तुमच्या मुखार आसा आतां फेक कंप्लेनी घालून ताका लोकांची दिशाभूल तर करतात पूण ताका हॅरासमेंट करपाचो हो मोठो प्रकार आयज घडलेलो आसा 15 जुलय जे कंप्लेनी आतां दिनेशाले कंप्लेनीन घातलेली आसा हे हेंच्यांनी की 15 जुलया खंय तेणी ट्रान्सफर केलो तेगेल्या प्रॉपर्टीन म्हणजे हे जे आतां लोक आसा मोठे मोठे तांकां तेंच्यो जमनीच खबर ना तेजे वयल्यान सिद्ध जाता 15 जुलयान जेणी ते लोकांक आव्हान दिल्लें की हे गांवकाऱ्यां बरोबर तुमी उबे रावचे तांकां पाठिंबो दिवपाक तेणी उलो मारलेलो आनी ते भाशेन ते लोक येयले बीन तो व्हिडिओ काडलेलो तो आमच्या मल्हाराच्या दोंगरार व्हिडिओ काडलेलो म्हणजे हेजे वयल्यान कळटा की हे जे मोठे मोठे दलाल हे आसा बिल्डर लॉबी आसा मोठे मोठे लोक आसा ते फेक कंप्लेनी घालपाक म्हणजे तेचो आवाज जो लोकां खातीर आवाज करता तेचो आवाज दामपाक ताका भंय दाखोवपाचो आनी ताका हॅरासमेंटाचे ह्यो गजाली आसा ते चल्लेले आसा त्याच्या घरा कडेन आतां ल्हान भुरगीं आसा तेंचें कितें आतां इतले फावटी तेजे कडेन कॉम्प्रमायज करपाक ते आतां येतात तेंच्या भुरग्यांक विचारता ते आतां डॅडी खंय आसा कितें खंय आसा म्हणजे कितली दहशत म्हणटा ती हांगासर दिसून येता जे लोक ते मागीर मामलेदार आसूं आनी कसले ऑफिसर्स आसूं जे हे मोठे दलालांक म्हणटा तशें सपोर्ट करपी आसा तेंचेर आमची नजर आसतली आमी सखोल चवकशी बी करतले ते आमच्या रडाराचेर आसतले आज 15 दिसां भितर इतले वर्सांचे लोक हांगासर ते जमनी कसयता दोंगर काजू म्हणटा तश्यो तेंची नांवां कोणाची नांवार करपाक जायना कोणा कडेन ना आमदार शक्य ना तेजे कडेन करपाक ना कोण पंच सदस्य येयलो ना पूण आयज 15 दिसां भितर मोठे मोठे हे लोकांचे आतां पयशांचे हेजेर काय कोणाचे हेजेर कोणाच्या आशिर्वादान हें सगळें घडटा तें आमकां खबर ना पूण 15 दिसां भितर तेंचे 14 फॉर्माची नांवां येता म्हणजे कितलो हांगासर लोकांचो हें आसा तो पळया कितलो मोठो हे आमदारांचो जावं कोणाचो हात आसता हेजे वयल्यान चिंता तुमी अशे कितलेशे जाणां कडेन कितलेशे दोंगरांचे हेंचे अशें आसतलें लफडी आज सामान्य लोकांक हे कश्ट करून येयल्ले लोकांचे जमनी नांवार जायना हांगासर खूब लोक उलोवन गेले आमदार जावन उलोवन गेले एकदां आपणा विधानसभेत धाडा आनी खंय धाडा म्हणून पूण आज पर्यंत एकटो सुद्दां हांगासर तेंचे प्रश्न हे सामान्य लोकांचे कश्टकरी समाजाचे सोडोवपाक शकलो ना हो कसलो जागो हो निर्लज्ज आनी नालायक सरकार आयज आमच्या गोंयांत आसा हो आवाज काडटा लोकांक आधारा खातीर मुखार येता ताका हांगासर येवन पोलीस स्टेशनार फेक कंप्लेन घालून हो हरासमेंट हे कोणा खातीर कितें दाखोवंक जाता राज्य सरकार प्रत्येक आमी हो असेंब्लीन सुद्दां हो प्रश्न आमचो आसतलोच आमचो हक्काचो आरजीचो MLA निवडून हाडला लोकांनी एक विश्वासान तेजे थ्रू आमी हे विशय आतां विधानसभेन मांडटाले आनी जे हे अधिकारी जे मामलेदार आसूं तो आमदार आसूं नाल्यार कोणी हांगासर केदो व्हडलो अधिकारी आसूं हे हितून लफड्यांनी घोटाळ्यांनी आमी ताका चवकशीचें हें करपाक तें हें करतलेच आनी हो विधानसभेक प्रश्न येतलोच देव बरें करूं सगळ्यांनी सांगलेलें आसा आनी गौरीशान सांगलें तशें आमी लँड प्रोटेक्शन एक्ट बील घातलेलो आसा विधानसभेक आनी जर हे पयलीं उलयताले आपूण कश्टकरी समाजा वांगडा रावतले सगळे आपले एकदां चान्स दिया आपूण कितें दाखयतलो म्हणून आयज ते खंयच दिसना पूण जेन्ना हें बील आतां आमी घातलां शुक्रारा बील येतलें तें खंयच्या शुक्रारा तें हांव हेजे कडेन मागता तोवूय एक ट्रायबलाचो लिडर जो आमचो सभापती आहा तेजे कडेन मागता की तेणें हे फावट उलोवपाचें दिवपाचें आनी जे आमदार आसा तेंच्यांनी हे बिलाक सपोर्ट करपाक जाय तशेंच
तशेंच जे डिपार्टमेंट आसा वेगवेगळी आयज 15-15 दिसांनी लँड यूज चेंज जाता हांगा तेंची कामां एक सायडीच्या 5-5 जाता आतां आमकां हांगा येयले तेन्ना कळ्ळें की हे 15 दिसांनी तेजें आपलें नांव घातलेलें आसा भितर म्हणून आनी जे मामलेदार आसतले जावं TCP डिपार्टमेंटाक खबर आसा आमी मॅक्झिमम क्वेश्चन जर कोणी घातले जाल्यार आमी घातल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सा ऑल ओव्हर गोंयचे आमी जागे जाग्यार वचून तेंचे सारके SMS आनी हे फेक हे करुना जागे जाग्यार लोकां भितर वचोन तेंचे क्वेश्चन घेतले आनी आयज मॅक्झिमम आमचे थंय क्वेश्चन घातलेले आसा आनी अशें आयकपाक येयलां की TCP जो मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे तो आमकां अपॉइंटमेंट दिना आनी दुसरी गजाल तो लिव्हेरूय गेला म्हणून ते क्वेश्चन पळोवन हांव मागता हेंचे कडेन जे TCP डिपार्टमेंटान ऑफिसर आसा तुमकां रिस्पेक्ट आमी खूब केलो चड जर माथ्या वयर गेले जाल्यार हेजे फुडें रिस्पेक्ट दिवचे ना आमी आनी आमकां अशें पोलीस स्टेशनार हाडून जावं हें करून तेका आमी भियना हें आमकां संवयच जाल्लें तुमी कितकी नवी पोलीस स्टेशनां ओपन करा आमी थंय येवपाक समर्थ आहा आनी कोणाक भियना हें तुमी पयलीं नोट करा आनी हें जे तुमी हॅरेसमेंट चालू केला लोकांचो जेंच्यांनी इतकी वर्सां ही कसयल्ली जमीन हांगाच जर गेले जाल्यार हांगा जायांचे जे मळे आशिल्ले ताका उजो घालून तुमी काबार केल्लो आसा तोवूय इशू आमी हे फावटी मांडटले मागीर तशेंच हे जे लोकांक जे ट्रायबल लोक आशिल्ले तांकां खबर नाशिल्ले पयलीं जावं अशिक्षीत आशिल्ले ते ताका लागून तुमी जेंकां ते पिशान काडला तसो तलाटी तेजी व्हडली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा फाटल्या फावटी आमचे देश सारखे गौरेश सारखे हे सगळे आमचे गांवचे भुरगे आसा प्रत्येक गोंयांत प्रत्येक कडेन भुरगे आहा प्रत्येक जर कोण ग्रामसभेक आयज गर्दी करून जर ते लोकांक व्हरता जाल्यार ते रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे भुरगे आसा आनी प्रत्येक कडेन ते समर्थपणान थंय आपलो प्रश्न मांडटा लोकां फुड्यान वचून हाडटा हे कोणूच पंचायत जावं पंचायत मेंबर जावं सरपंच हेंच्यांनी केन्नाच हे प्रश्न मांडलेले ना पूण जर हांकां सेक्रेटरी आनी तलाटी मिसगायड करता जे तुमी सरपंच निवडून हाडून दिता जावं एक आमदार सांगता कोण तरी बोणो हाडून दवरता ताका निवडून हाडा कित्याक एका फाल्यां सकाळीं आपल्या माथ्यार वयर चडलेलें नाका पूण तांकां सेक्रेटरीक आनी तलाटीक सांगता तुमी गव्हर्मेंट सर्वंट हे पयलीं लक्षांत दवरा आनी जर तुमी हेजे फुडें अशें चालूच दवरलें लोकांक जर त्रास करीत रावले जाल्यार तुमची गाठ आमचे कडेन आहा नांव सारकें आयकुया रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन तुमची गाठ आसा आनी तुमकां खबर आसा कशें आमी नाका करता ते तुमच्या आमदाराक विचारा तुमच्या व्हडले व्हडले मिनिस्टराक विचारा जाल्यार CMाक विचारा चड शाणपणां करूं नाका हेजे फुडें कितें जातलें तें तुमी जाणा कितें जातलें तें आमकां हे स्टेप घेवपाक लावं नाका पयलीं सांगता तुमकां धाकटी भुरगीं आसतलीं हें आसतलीं खूब जाण आमी आतां सद्याक खूब जाणां डिस्क्वॉलिफिकेशन घातलेलें आसा पूण तुमी मागीर फुड्यान येवं नाका हें पयलींच सांगता कित्याक ही आयज जी हें आसा ती भितर कोणूच करोडपती ना जे तुमी हांगा जमीन विकल्या जावं हें केल्या तेंचे पळय सारकें हें कोणूच ना आनी ती सेटिंगां घेवन आमचे कडेन येवं नाका पयलींच सांगता तुमची कोण सेटिंगां तुमी कितें करता तें करा पापाचो जो धनी जाता जाया तें कशें भोगपाचें आहा तें भोगतलो तुमी तें आमचे कडेन घेवन येवं नाका तें पयलीं सांगता हें पोलीस स्टेशनां कोर्ट हें सगळें पळयता आमी आनी भितर उरलें जाल्यार सुद्दां हें ना आमी भितर रावन येयल्ले आसा आनी हो रिस्पेक्ट आयज रेव्होल्युशन गोवन्सा हेच लागून आसा कित्याक आमी लोकांचे भितर वयता आनी तेंचे प्रश्न हें करता आमी तांकां SMS करपाक लावना आमी तांकां मेल करपाक लावना आयज हायेस्ट क्वेश्चन जर कोणें आयज घातल्या एसेंब्लीन जाल्यार ते रेव्होल्युशनरी गोवन्सान घातल्या आनी हांव परत एकदां जो ट्रायबल मिनिस्टर आसा आमचो स्पीकर सर तेकाय सांगता की हे फावटी ताणें विरेश बॉस करनाका तुका लॉस करतले आमी कित्याक आमी पळयल्लें आसा तुजो डेव्हलपमेंट आनी बाकीचे हें कितें केलें तें स्वताची कितलो डेव्हलपमेंट केला आनी लोकांचो थोडोसो डेव्हलपमेंट करून व्हडले ते गजा केलो तो पळयल्लो आसा म्हणून सांगता हें तुमी लक्षांत दवरा आनी हे फावटी चड मस्ती करनाका रेव्होल्युशनरी गोवन्सा कडेन गाठ आसा तुमची आनी मामलेदार आसा सर तेंचे कडेन मागता की हें तुवें आतां जर आमी जर पळयलें जाल्यार जे 15 दिसान तुवें केलां पळय तें रॉंग केल्लें आसा तांकां इंटिमेशन करिनासतना केल्लें आसा हें खंय तरी तूं स्वताक तुजे हेजेर घालून पळय आनी जर तो एक्स मामलेदार आसत कोणूय आसत कितें खबर ना आमकां तुजो जो फ्रेंड आसा पूण तूं ते जे सिटार बसता ते चॅरार बसता तेन्ना तूं लोकांचो सेवक लोकांचो प्रतिनिधी म्हणून बसता आनी हो सॅलरी दिता ते बारीक लोकूच दिता तुका ते टॅक्स पेयरांच्या पयशांच्यान वयता आनी पंचायतीक परत एक सांगता खंयची पंचायत हांव केरीत पंचायत म्हणना VPK पंचायत आयज आमची प्रेस आसतली VPK पंचायत काल खूब मस्ती केल्ली आसा तेंच्यांनी अनलॉफूल करून आमचे गौरेश गावडे असले काय हें केल्लो आसा तेजेर आयज प्रेस जातली पूण तुका सांगता तुमची गाठ आमचे कडेन आहा देव बरें करूं